डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन बेगीन करचे ही याचिका काँग्रेसीची दाखल केली. मोगो पक्षाने ही याचिका आज दाखल करतले. मोस्टली आज नाल्यार फाल्यां दाखल जातली, कारण येवपा वचपाक येना म्हणून आमी सगळे इंटरनेटाचेर धाडून थंय लॉयर तयार करून आमी काल आमी पावयल्लें आसा. आनी निश्चितूच आमकां न्याय मेळटलो. जे एका पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षांत जे उडी मारता त्यांकां ही हें दाखोवंकूच जाय, तेंची जागा दाखोवंक जाय. अशें प्रत्येक गोंयकाराचें प्रत्येकाचें मत आसा. जे उडयो मारून हें सरकार केलां ताका खंय तरी घावो बसपाक जाय. आनी निश्चितूच सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान जसो मणिपुरांत जो निकाल जाला त्याच पद्दतीचो जो निकाल सुप्रीम कोर्टाच्यान आमचो अपेक्षीत आसा. कारण सत्ते खातीर हे जे उडी मारता, मोगो पक्षाचे 2 आमदार त्यांनी पयलीं व्हेले, मागीर 10 व्हेले. 10th शेड्यूल ते डिस्क्वॉलिफिकेशन 10th शेड्यूल आसा ते क्लियर आसा. कोणाकूच तशी उडी आमदाराक मारपाक मेळना. आमदार उडी मारतो जाल्यार पक्षाचें परमिशन जाय आनी पक्ष सकट पक्ष वता जाल्यार आमदारान वचपाचें. आमदाराक वचपाक खंयच स्वातंत्र्य ह्या घटनेत दिल्लें ना. हे फक्त त्याचो चोर फायदो घेवन हे उडी मारून सत्तेत सहभागी जाल्या तांकां आमकां न्याय मेळटलो अशी आमी अपेक्षा करता. ओके.